नमस्कार. आजच्या व्हिडिओन आम्ही किती वेगळंच पळयतले. तुम्ही पळयतले पळय हे सीन, ब्युटिफूल सीन पळयात. कितले सुंदर लोकेशन आयज तुमकां घेवन वतलो हांव. हे सगळे पळोवपाक मेळटले तुमकां. हे पळयात आनी हे तर बेसिकली आयज हांव तुमकां घेवन वचपाक लागला टिंटाजल कॅसल. लंडनसून 5 वरांचे ड्रायव्ह आसा आनी थंय मेळटले तुमकां हे सिनेमॅटीक व्यू लोकेशन. चला तेन्ना पळय आमी ड्रायव्ह एन्जॉय करया. लंडनसून आमकां 4 वर 53 मिनिट्स ऑलमोस्ट 5 वर लागतले थंय ड्रायव्ह करून वचपाक. 260 मायल्स आसा लंडनसून. तर वता वता आमी हे ब्युटिफूल जागो पळोवया आनी हांगा ड्रायव्ह कशें करतात तेय तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळटले, आयडियाज मेळटले, मोटरवे पळोवपाक मेळटले, ड्युअल कॅरेज वे कोणाक म्हणटा हे सगळें तुमकां पळोवपाक मेळटले हांगासर हे व्हिडिओन. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. तुमकां येवपाच्या भरपूर मजा. वतना तुमकां हे सुंदर सुंदर गांव दिसतले, भरपूर गांव दिसतले तुमकां. 5 वरांची ड्रायव्ह हा म्हणजे मदीं ब्रेक घेवचे पडटले आनी सांजचे म्हाका रिटर्न येवपाक जाय म्हणून हांवें ब्रेक काय घेवंक ना. डायरेक्ट गेलो, फक्त एक लोकेशनार रावला, फक्त कॉफी मारपाक. पळयात हांगासून आनीक 2 वर, ऑलरेडी 3 वरांची ड्रायव्ह जाल्ल्या. टोटल म्हाका 6 वर लागले थंय पावपाक. अशें सांगता GPS 5 वर लागतले म्हणून, पण 6 वर लागले. कित्याक स्पीड लिमीट बी न्ही रोड वर्क्साच्या हिसपान चेंज जायच आसता. आतां हांगासर पळयात स्पीड लिमीट हांगासर आसपाक जाय 60 आनी आतां स्पीड लिमीट हांगासर चेंज केला 50 आनी खंय तर 40 केला, खंय तर 30 केला. रोड वर्क चालू आसता न्ही तेंच्या ते स्पीड लिमीट तेंच्यांनी चेंज करीत आसता. आनी वयताना न्हू इतले सुंदर सुंदर लोकेशन आसा न्हू. हे 6 वरांची ड्रायव्ह म्हाका अशें जालें फूल 6 वरांची ड्रायव्ह तुमकां दाखोवपाचे, पण लोक बेजार जातले न्ही म्हणून चड घालना. एक धाकटोसो झलक दाखयता तुमकां. आतां हांगा लेफ्टान तुमी पळयतले न्ही ते व्हडले व्हडले पंखे घुंवता पळय, विंड मिल म्हणटा पळय, ते दोनूय सायडीन दिश्टी पडटले तुमकां हांगासर. हे पावले आमी टिंटाजल आनी हांगासर पार्किंग आसा. पार्किंगाचो खर्च म्हणजे एकदम बेस्ट हा. हांगासर आख्खे दिसाचे पार्किंगाचे तिकेट म्हणजे 3.5 पावंड आनी थोडे जाग्यार 4 पावंड आख्खे दीस. म्हणजे एक अमावंट दिवपाचो आनी तितले तुका जाय तितले दवरपाचो थिंगा. आतां हे टिंटाजल म्हणटा पळय हे आजूबाजूचे गांव तुमकां दाखयता आनी मागीर टिंटाजल कॅसल पासून दाखयता वचून. हे लोकेशन पळयात. हे टोटल अपोजीट वतले आमी हांगासून. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हांव विनोद नायक. हांव पावला क्रॉमवॉल टिंटाजल म्हणटा पळय त्या गांवान. हे पळय हांगाचे गांव. हे चड गर्दी काय दिश्टी पडपाना, चड भरपूर लोक बी हांगासर तुमकां दिश्टी पडपाना. आतां गिमान येयल्यार मातशे तुमकां लोक टुरिस्ट भरपूर दिश्टी पडटले तुमकां. आतां हे सगळे बिल्डिंगे तुम्ही पळयता पळय, लायब्ररी करून दवरला, खंय म्युझियम करून दवरला. किंग आर्थर म्हणून तुम्ही आयकला आसतले. किंग आर्थर व्हडलो पॉप्युलर किंग आसलेलो तो राजा. हे ताजे गांव आनी तेजे वयल्यान स्टोरी हांगासर भरपूर आहा. ते सगळे सांगपाक गेल्यार खूब टायम लागतलो. ते रेस्टॉरंट बीन तुम्ही पळयतले न्ही. हे पळयात हॉटेल पळयात कशें म्हणजे हांगासर जे बिल्डिंग आहा न्ही ते कशें आहा पळय तशेंच उरपा जाय. आनी ते चेंजीस करपाक तांकां अलावड ना आनी चेंजीस करपाक बी तांकां गव्हर्मेंट हांगासर परमिशन दिवपा ना. जे जशें आहा न्ही तशेंच उरपा जाय. आनी तांकां जर मातशें कितें रिपेर करपा जाय न्ही ताका भरपूर राटवळे आहा, खूब काम आहा, भरपूर परमिशन घेवचें पडटा. आनी कसले फातर आहा पळय ते हिसपान तांकां फातर ते लावचे पडटा. पळय कितले सुंदर दिसता पळय गांव. हे आता टाउन सेंटर हांगाचे आनी फाटल्यान तुम्ही पळयता पळय म्युझियम, किंग आर्थराचे म्युझियम आहा हांगासर. भितर वचून तुमकां येवपाक मेळटा तुमकां. आनी हे टिंटाजल कॅसल म्हणटा पळय ते. हे हांगाचे हेंचे फेवरेट जेवण म्हणटा पळय ते. कॅसलचे इन्फॉर्मेशन बी सगळे दिल्ले आसा. गाडी तुम्ही सकयल व्हरपाक शकना. हांगा तर फक्त रेंज रोवर आहा थिंगा तेच वचपाक शकता. हे माझे लंच आनी हे हॉटेल. आता हांगासून व्यू पळयात. हे रेंज रोवर 2.5 पावंड घेता एक सायडीन
वचपाक अडेच पावंड येवपाक अडेच पावंड. कोणाक चलपाक बिलपाक प्रॉब्लेम आहा पळय तेंच्यांनी ते जीप घेवप. हे ब्रिज बांदला न्ही तेका लागून तेंच्यांनी एक्स्ट्रा 2 पावंड घेता एज अ डोनेशन. असं लोकेशन पळयात. ओदोळ तुमकां स्टार्टिंग दाखयल्ले पळय ते बिल्डींग दिसता पळय थंय गेल्ले आमी स्टार्टिंग. हे सगळे सीन तुमकां मिक्स एंड मॅच करून दाखयता. सारखे तुमकां इंट्रस्ट येवपा जाय. हांगा पळय केन्ना बांदलेले कॅसल 2019 ऑगस्ट. पयलीं ब्रिज नासलेले, आतां 4-5 वर्सां जाल्यार ते ब्रिज बांदला. तेन्नासून लोकांक मातशें इजी जाला येवपाक वचपाक. नाजाल्यार अशें तुमकां चडून वयचें पडटा हे तोकासून त्या तोका. हे एंट्रन्स हांगासून. जागो इतलो ब्युटिफूल आहा न्हू, इतले सुंदर आहा न्ही, हे सीन पळयताच वचपा सारकें मन करतलें तुमकां. हे वयरसून पळय सकयल ते कॅफे आहा, थिंगा शॉप्स आहा थिंगा. आनी हे परने काळेचे घरां कशें आहा पळय तशेंच आहा. भरपूर टुरिस्ट येता हांगासून. पयस पयसून लोक येता, दुसरे दुसरे देशासून लोक येता हे जागो पळोवपाक. आनी तुमकां हांवें हो व्हिडिओ एकदम सिनेमॅटीक स्टायलीन दाखयले. पळय हे पावल वाट पळय येवपा वचपाक. एंट्रन्स पळय ते वटेन एंट्रन्स हांगासून सकयल देंवन वचपाचें. पेटो पळय कितलो मस्त एन्जॉय करपाक लागला. कितले क्लीन आहा पळय जागो, कितले क्लीन आनी सुंदर आहा. हांगाचें लोकेशन पळयात. असले वेगळे वेगळे डायरेक्शन, वेगळे वेगळे कोनशा पासून पळयतले न्ही, एका पेक्षा एक सीन तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटले. बरी 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 सुंदर सुंदर फुलां फुललेले आहा. कॅसलाचे इन्फॉर्मेशन आनी हे राजाचे कटलरीज आनी क्रॉकरीज दवरलेले हांगासर, तेजे खावपाची वस्तू. हे ब्रिज बरे सुंदर दिसता पळोवपाक. आनी हे लोकेशन एकदम व्यवस्थित आहा. आनी हांगाचे इन्फॉर्मेशन दिला आयजची एक्टिविटी कितें आहा ते. हे म्हाजे फेवरेट सीन. हे पोस्ट ऑफिस परने काळाचे. बरेच वयर चडचें पडटा, बरें सकयल देंवचें पडटा, एकदम सांबाळून वयर सकयल करचें पडटा. जर कोणाक चलपाचे प्रॉब्लेम आहा न्ही तेंच्यांनी थिंगा वचपाक शकना. ते सकयल येडेर वचपाक शकता तेंच्यांनी जीप घेवन. हे पळयात बीच पळया कितले सुंदर आहा. आनी हे बुयार पळया बुयार. हे वाटेसून वचपा जाय चलोन. आनी हांगा जर वता न्ही फक्त गिमान वचपाचें. विंटरान गेल्यार असो कुलकुलो थंडी आसतले कांयच करपाक मेळपाना. आनी एक बुयार पळयात. त्या टायमाचे लोक हांगासर कशे रावता उरतले चिंतात. सायडीन येदो व्हडलो दर्यो. टेम्परेचर हांगासर -0 डिग्री हे सगळे आसता. तेका लागून फक्त समर गरमेच्या दिसांनूच येवप हांगासर. उदक पिवप मातशें. हे पळय किंग आथोरचे पुतलो दवरला थिंगा वयर लोखणाचे.
खंय वचून बसता पळय लोक एकदम बरे व्यू एन्जॉय करपा लागून. बरे डेंजरस बी हा अशें. ब्रिटीश फ्लॅग. आणि हे वॉचमॅनाचे कडे आसता पळय चावी, द्वारपाल म्हणटा पळय तो. भरपूर सुंदर व्यू हा पळोवपा सारखे. आणि उदक बी आता बरें थंड आसलें, चड थंड आसलेलें. आणि हे सीन पळया हांगासर. कॅसल मात बरें तुटेल फुटकेले हा. तुम्ही बी चिंतच्यात बरें सुंदर कॅसल बिसल आहा म्हणून. कॅसल एकदम तुटलेले आहा, तुटले फुटके आहा, तरी पूण व्यू एकदम इनक्रेडिबल हांगासर. हे पळयात, हे राजाचे प्याले, सामान, नाईफ बी दवरलेले आसा थंयसर. किंग आर्थर. हे भुयारान वचून हांव ट्राय केलो. लोकेशन पळयात, लोकेशन पळयात, लोकेशन पळयात आणि मागीर सांगात. आयचे व्हिडिओन आमी पळयतले हे ब्युटिफूल जागो. लंडन शहरासून पयस 5 वर लागता हांगासर येवपाक. जागो पळयात, एकदम सिनेमॅटीक लोकेशन आसा. फिल्म शूटिंग आणि हे ते भरपूर तुमकां हांगासर करपा मेळटा. एकदम सिनेमॅटीक लुक्स मेळटले हांगासर पळोवपाक. आता हांगासर वयर सारखे पळोवन घेवया आणि मागीर हांगा कितें कितें आहा तें सगळें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. लंडनसून हांगा येवपाक 5 वर लागता. 235 मायल्स आहा म्हाज्या घरासून हांगा येवपाक. डिपेंड करता तुमी कितले पयस रावता. तर हे असले तुमकां एका पेक्षा एक लोकेशन तुमकां आमचे कोंकणी टीव्हीचेर पळोवपाक मेळटले. तर कोंकणी टीव्ही पळयत रावा आणि आख्खे संवसार पळयात. तर हे कॅसल आसा हांगासर. हे कॅसलान येवपाक तुमकां ऑनलायन जर टिकेट घेतल्यार तुमकां पडटले 18 पावंड. 16 पावंड तेंच्यांनी दाखयता. नॉर्मल टिकेट 16 पावंड आसलेले, पण 2019 तेंच्यांनी हो ब्रिज बांदला. ताका लागून जबरदस्ती डोनेशन म्हणून 2 पावंड एक्स्ट्रा घेता तेंच्यांनी. 16 पावंडाचे 18 पावंड. तर 18 पावंड ते कॅसल पळोवपाचे. मेन तुमी कॅसलान येयल्ले शिवाय तुमकां हे सगळे लोकेशन पळोवपाक मेळपाना. तर टोटल 18 पावंड ऑनलायन भरल्यार. जर ऑनलायन भरपाक तुमकां येना, डायरेक्ट हांगासर येवपाचें तेंय मेळटा. आनी ऑनलायन भरता आसतना टायम स्लॉट विचारता ते गरज ना. म्हाजे टायम स्लॉट आसलेले 1:30 आनी हांव हांगासर पावला 1:00. तर टायम स्लॉट ते विचारना, टिकेट चॅक करता आनी सोडटा. आनी जर हांगासर येवन जर तुमी टिकेट घेयत जाल्यार तुमकां पडटले 20 पावंड. आनी कोण तुमचे कडेन जर चलपाक जायना, ल्हान भुरगीं आसा आनी जाणटी आसा, व्हीलचॅर आसा जाल्यार तुमकां हांगासर येवपाक कांय मेळपाना. पण सकयल येळेर वचपाक मेळटले. ते लँड रोवर जीप आसता, 2.5 पावंड पर पर्सन घेता. 2.5 पावंड एकट्याक चार्ज करता तेंच्यांनी. तर वयर सकयल हाडून पावयता तुमकां. तर तेंय करपाक शकता तुमी. एक वाटेन हे सगळे पळोवपाक बी मेळटले तुमकां. पण हांगासर वयर येवन हे सगळे पळोवपाक जावपाना. भुरग्यां वांगडा तुमी येवपाक शकता. जर भुरगे बरें आयकता आनी आयकपी भुरगे आसल्यार ओके. कित्याक खुबशे भुरगे हांवें पळयला शांत भुरगे आहा. तर मस्ती करपी भुरगे मातशे डेंजर हांगासर ते येवपाक शकना. कित्याक खूब डेंजरस आसा. इतले घाय एकदम सकयल एकदम फूल म्हणजे पळोवपाक गेल्यार कितें डेंजरस सीन आसा. पळोवपाक सुंदर आसा. पण भुरग्यां वांगडा येता जाल्यार मातशें एक्स्ट्रा केअरफूल रावचें पडटा. तर तुमचेर सोडटा हांव.
पेरंट्साचेर डिपेंड करता. पूण हांगा भरपूर भुरगे येयल्ले आसा. तर हांव म्हाज्या भुरग्यांक हाडपाक शकना कित्याक म्हाजे भुरगे बरी मस्ती. तर म्हाजे तितले व्हडले काळीज ना तांकां घेवन येवपाचें हांगासर. ताका लागून हांव आतां एकटो येयला. तांकां दुसरे कडेन खंय तरी व्हरया. हांगाचे सीन पळया आनी एन्जॉय करा. तर पयली व्हिडिओन आमी हे सगळे पळोवया आनी सेकंड व्हिडिओन आमी हांगाचे गांव आनी कितें आजू बाजून कितें आहा तें तुमकां दाखयतलो. तर हो व्हिडिओ कोंकणीन आहा आनी मागीर नायक 78 हिंदी चॅनल म्हणटा पळय तेजेरूय आहा. तेजेर तुमकां फूल सगळें पळोवपाक मेळटलें. कोंकणी टीव्हीचेर धाकटे बिट्स एंड पीसीस दाखयतलो आनी फटाफट व्हिडिओ काबर करतलो. आनी हिंदी चॅनलचेर तुमकां फूल वेवस्थीत पळोवपा जाय जाल्यार म्हजें दुसरें चॅनल आसा नायक 78. तेजेर तुमकां हे सगळें पळोवपाक मेळटलें. आनी जर खूब लोकांक स्ट्रेस फ्री व्हिडिओज आनी हे ते सगळें पळोवपाचें आसता न्ही तेका ते पळोवपा लागून सेपरेट चॅनल बी आहा. 5 वर 2 वर 1 वर तुमी सुशेगाद आपणाच्या टीव्हीचेर जाल्यार रेस्टॉरंटान जाल्यार हे सगळे कडेन तुमी ते व्हिडिओ लावन सुशेगाद दवरपाक शकता. 10 वर 5 वर ते सगळे रिलॅक्सेशन ते वेव्स आनी हे ब्युटिफूल सीन सगळे स्ट्रॅटीक शॉट म्हणटा पळय एकदम सिनेमॅटीक भाशेन ते तुमकां तेजेर पळोवपाक मेळटलें. तर पळयत रावा आनी हे सीन पळयात आनी एन्जॉय करात. तर आयचे व्हिडिओ हांगासर काबार करया. मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.